sorvesporak wakana soglia munchano deva kayon korat ullasani sorvesporak wakana soglia munchano deva kayon korat sorvesporaci seva korat anondandaci bhakti korat sadgidangavur vitor sorat santosaniyat deva mukar ullasani sorvesporak wakana soglia munchano deva gayon korat ullasani sorvesporak wakana soglia munchano deva gayon korat आणि पवित्रात म्याचे नावी आमेन आमच्या स्वाम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाच्या बाबा भयणीनो कुशालकायेन या परबेच्या दिसान आमी वांटो घेवंक आयल्या केदे व्हडलें भाग आमकां आमच्या ह्या इगोर्जेन तुमचे सेवेचेर आमचो भावार्थ दल्लोलो आसा भावार्थ वाडटा आनी भावार्थ मजबूत जाता गौडीक फिरगोज सभेचे वांगडी कशे पयले सुवातेर आमी आनी तुमी जिविताची गोवाय दिवंक गरज आनी जी सेवा आमी दिता ती जेजूकूच आमी सेवा दिता म्हूण ओळखून घेवन आनी सतमानून एकदम गरजेचें हेच आमी नियाळटना पयले सुवातेर ही मिसाची भेट देवाक मानच्यात देवाचेर एकामेकाचे रोखमान केल्यात ते एके गोडे मोदे उगडास करून भोगसोडे मागूंक तयार जावया आमी चुकल्या म्हणून ओळखून घेतल्या उपरांत दुखेच काळजान आमी म्हणुया हांव पातकी सोर पोदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्यवंती सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिवितांत पावूं आमेन
Somia kaklutku. खुशालकायेन आणि आनंदान भरून देवाची वाखाणणी आम्ही करूया. Moiman devat unsurgi ani shantitacia ishtam sonsari sorves kora deva surgi charaya surpod veda deva bapa ami tuka namaskar kortam ami tuka dinvastam tuja korvoi mo bapaso ami tuka vakantam somia Jesu Christa Bapacha eklias puta somia deva Devacișirie, tu samsarace păcatai, amci caplutu. Tumba pacea uzveac poslai, amce magne ai cunge, itiac pubitr atmea sangati, deva pace moimen, Jesu Christa, eclos tu pubitr, eclos tu isvor, eclos tu urmesvor. Amen. प्रार्थूया. सगळीं आमची केसांवां बापा मुखार दवरुया. आमकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळून मागुया. आमच्या भुरग्यांक जाणट्यांक तरणाट्यांक जेजूच्या आसऱ्या खाल रावंक तांचे खातीर मागुया. कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह येयल्यान तांचे खातीर मागुया. आमच्या पडदेसांत भावां भयणी आहात, जायतीं जाणांक काम नासतना आहात, तांकां सगल्यांक दादोसपण फावो कर म्हूण मागुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या पुताक सोगतां सोर्वांचो राज आनी सोरवंडार तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रचना सुपून एकवटान नवी करूं तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सोडयलोली सगळीं रचना तुजी सेवा चाकरी करूं आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं म्हूण आमी प्रार्थना. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासणान. Amen. इजिकियाल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंड्यांक राखतलों, आख्या हिंडाची सोद करतलों. जोली मोली शिंपडलेल्या शेळ्यांक सोदतल्या गवळ्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेळ्यांक सोदून काडटलों. दुवरेन आनी दाट कालोखाक लागून जंय जंय त्यो सांडून गेल्यात थंयतान हांव तांकां सोडयतलों. हांवूच म्हज्या शेळ्यांक चरयतलों आनी तांकां आडपडेशें करतलों.
असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पर. सांडलोल्यांक हांव सोदतलो, दुखवल्याचे घाये बांदतलो, आनी ओस्कोत जाल्यार तिका घोट करतलो. मोठी आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलो. हांव तांचो खरो गवंडी जातलो, आनी तुजे म्हज्या हिंडाक असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पर. तुजें अशें जातलें, शेळ्या आनी शेळ्या मदें, मेंढऱ्या आनी बोकड्या मदें हांव नीट करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. उतरां हे बरी. म्हजो गवंडी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवंडी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. परतून गावया. म्हजो गवंडी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवंडी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितोल व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बल जिवाक तो नव्यान दिता दीर्घटाय. जबाब. म्हजो गवंडी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नामना खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. काळक्या खोंडरांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय. राखण करून धीर दिताय. जबाब. म्हजो गवंडी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पतात, पळेतात, थोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारयलें. खुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो कांसो बोन ओत्ता. जबाब. म्हजो गवंडी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकूट बोळेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवता. ओचीत गोरान देवाचें म्हजें ठिकाण सदांकाल. जबाब. म्हजो गवंडी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. बागयोन पावलून कुरीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यात तांचेर प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्यांतलो पुनर्जीवन केलां. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपणूय आयलें. आनी जशीं आदाम सोवें सगलीं मरतात, तशींच क्रिस्ता सोवें सगलीं पुनर्जीवन जातलीं. पूण सगलीं क्रमा प्रमाणें आपआपल्या जाग्यार. पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सगलीं. उपरांत सगल्या प्रधानांचो, अधिकाऱ्यांचो आनी पदवेचो भस्म करूंक तो आपलें राज
देवा बापाच्या आदी करतलो आनी तेन्ना सोपटाची संपादनी. कित्याक आपल्या सगळ्या दुस्मानांक पांयां तोला मोस्तूं पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मोण. जेन्ना सगल्यो वस्तू ताच्या आदी जातल्यो तेन्ना तोच पूत आपणाचे आदी सगळें केलां ताचे आदी आपणाकूच करतलो. हे परी देव सोगता संवसाराचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे पद उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorbesporach zoi 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 zoi. Sorbesporach zoi 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 zoi. Sorbesporach zoi 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 zoi. Sorbesporach zoi zoi. Korimba boin kosi sogni. Zore kvotan raulia. Sorbespor तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मादेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, जेन्ना मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तोवूय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यान येयात. संवसार रचलात तेतून तान तयार केल्ले रायज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव मुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिल्लें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवूंक दिल्लें. हांव वाटसूर आसलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिल्ले. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसून दिल्ले. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोणकोणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिल्ली. ते वेळार बरी मनशां असो ताका जबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवण दिल्लें, तानेलो पळोवन तुका पिवंक दिल्लें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिल्लें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसून दिल्लें, आनी तूं पिडेन वो बोणकोणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्ल्या. आनी राजा ताका जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक भावां भयणी तुमी एकल्याक जें कितें केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसलोल्याक जेजू म्हणटलो, शिराप पडलेल्या सैतानांक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान म्हजेच सोडचिली कोळसून वचात.
कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडले ना, हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिले ना, वाडसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिले ना, विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिवंक ना, पिडेंत आनी मोणकोडीत पडलेलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार हिंवूय ताका जबाब दितली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाडसूर, विंगडो जाल्लो, पिडेंत ओ बोडकुडीत पडलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना? जेन्ना तो ताका जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाका करूंक ना. आनी ही सासणाची कास बगूंक आनी बरी मनशां सासणाचें जिवीत बगूंक येतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणींनो, खुशालकायेन ह्या परबेच्या मिसान आमी वांटो घेता. केदें व्हडलें भाग आमकां ह्या परबेच्या मिसान वांटो घेवंक. जायतीं जाणां घोडेक आशेतालीं, आमकांय बी आस जाली, हांव परबेच्या मिसान वांटो घेवंक वेतलो, कित्याक आमकां जाय जेजूच्या मोगान आमी वाडलेलीं. आमकां जाय जाता तितलें आमी जेजूक लागीं चिटकून रावलेलीं. हीच आशा आमी बाळगितना तिनूय वाचपां आमकां जेजू गवडी राजा सरवंडार म्हूण आमकां परगडतात. जर जेजू आमचो सरवंडार, जर जेजू आमचो राजा, जाल्यार आमी सोडवलेली ताची वांगडी, आमी ताच्या राज्याचे नागरीक. केन्ना आमकां हें वांगडीपण मेळ्ळें? जेजूची सोडवण, आमची सोडवण केन्ना जाली? ज्या दिसाक आमी बावतिजम घेतलो तेन्ना जेजूची सोडवण आमकां फावो जाली. ज्या दिसाक आमी बावतिजमा वरवीं जेजूचो शिको घेतलो त्या वेळार जेजूच्या रायाचे आमी नागरीक जाल्या. तर मोगाच्या भावां भयणींनो, हे सोडवलेल्या भुरग्यांचें जिवीत, जेजूच्या नागरीकपणाचें जिवीत कशें आमी जिवंक जाय, कसलें जावंक जाय, तें आमकां शुभ वर्तमानान बारीकसाणीन परगट जाता. जेजू म्हणटा, निमण्या जोडटेच्या दिसाक जे तुमचें जिवीत तुमी जियेल्यात ताचे वरवीं तुमी सासणाच्या जिविताक फुडो करूंक पडटले. जेजू म्हणटा, हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका जेवण दिल्लें, हांव तानेल्लो, तुमी म्हाका पिवंक दिल्लें. ह्या शिसांनी जेजूक आपणायलेल्या वांगड्यांनी कित्याक म्हणून केलें? कित्याक एका एका मनशा सोबे जेजूच्या पाटलावदारांनी, सोडवलेल्या भुरग्यांनी त्या मनशा सोबे जेजूचो रूपकार पडयलो. जेजून आमकां आदार दिला, तोच आदार आमी दुसऱ्यांक दिलो, हो दिवंक आमी वावरूंक जाय. ल्हान ल्हान वस्तू, व्हडल्यो वस्तू न्हय, ह्यो ल्हान वस्तू आमकां जेजून सोडवलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जिवंक आमकां
उपयोगाचे जाता. व्हेरी इनसिग्निफिकंट कोणाक पिवंक दिलें आनी ती म्हणटा, अरे जेजू, हांवें तुका केन्ना पिवंक दिलें? ही बारीक कोडतू, केन्ना तुका आमी जेवण दिलें? बारीक कोडतू. हे जिवीत जीव आमच्या सैमातूच स्थान येवंक जाय. आमचे सैमूच तसले जावंक जाय. आमी ह्यो दोयाळी कोन्यो करता कित्याक जेजू आपल्या जिवितांत दोयाळ जालो. एका एका मनशाक जो मनीस ताचे सोबे येतालो त्या मनशा सोबे जेजू दोयाळ जालो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, भाग्योन मार्टीन दे तोरीस हो एक रोमाचो सैनीक आसलो आनी आपले नेसो बिसोप घालून तो एका घोड्याचेर बसून वेताना ताणें रस्त्याचेर एक गरीब मनीस तोंडा एक कडकडटालो तो ताणें पळयलो. तो देंवलो आनी आपलो कोट पिंजलो, 2 वांटे ताचे केले. एक वांटो त्या कडकडटेल्या गरजेवंत गरीब बाबाक ताणें दिलो. अर्दो कोट आपूण न्हेसलो आनी घरा गेलो. रातच्या वेळार जेजू ताका दिश्टी पडलो आनी जेजून ताका सांगले, जी दोयाळ कोन्नी तुवें ह्या गरीबा सवेन दाखयल्या ती म्हजे सवेन दाखयल्या. तेन्ना आपले हे सैनीकपण सोडून तो क्रिस्तांव जालो आनी जेजू खातीर जायती गरीबसाण तो जियो. भाग्योन मार्टीन दे तोरस आपूण ही दोयाळी करता, दोयाळी कोन्नी करून इतली देवाची वाखाणणी आमकां मेळटली म्हूण ताणें चिंतूंक ना. ताणें केलें कित्याक देवाचे नदरेन ताणें त्या गरीब मनशाक पळयलो. आमी दोयाळी कोन्नी करूंक जाय कित्याक त्या मनशाचो आमकां मोग आसा. कित्याक ताचे सोबेन जेजूचो रूपकार आसा. आमकां मान मेळटलो, वाखाणणी मेळटली, लोक आमकां शाबासकी दितलो. ह्या कारणान दोयाळी कोन्नी आमी करिना. आमी दोयाळी कोन्नी करता कित्याक जेजून आमचे सोबे ह्यो दोयाळी कोन्यो केल्या. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हाका लागून जेजू म्हणटलो, इयात स्वर्गीचे राज तुमचे. जे बापान स्वर्गीचे राज तुमचे खातीर घडून दवरला त्या राज्यान तुमी येयात. उजव्याक असलेल्या मनशांचे जेजू म्हणटा येयात. दाव्याक आसलेल्या मनशांक जेजू म्हणटा वचात, डिपार्ट फ्रॉम हियर, डिपार्ट फ्रॉम माय साइड. भिरांतीची खबर. जेजू म्हणटा उजव्या असलेल्यांक आशीर्वाद पडलेल्या लोक, दाव्याक आसलेल्या शिराक पडलेल्या लोक. म्हज्या बापाचे दायज भोगूंक तुमी येयात. उजव्या आसलेल्या म्हणटा, हेरांक म्हणटा दाव्या आसलेल्यांक तुमचे शिराक पडूं. जो जागो तुमकां तयार करून दवरला तें तुमचें दायज. जे जागो तुमी जोडून घेतला तें जावन आसा तुमचें दायज. सासणाच्या सासणान तुमी त्या काडोखांत वचात. दाव्या आसलेल्या मनशांक म्हणटलो, उजव्या आसलेल्या मनशांक म्हणटलो म्हज्या बापा सोदची या. दाव्या आसलेल्यांक म्हणटलो सोयतनाक आनी ताच्या सांगात्यांक तयार केल्ल्या जाग्याचेर तुमी वचात. रडप दांत किल्लावप.
मोगाच्या बाबा भयणीनो ते कशे चुकलेत तांणी कोर्तुबा करूंक ना म्हूण चुकूंक ना पूण जे तांणी बरें करूंक जाताले ते ती करूंक विसरली आमी सोडयलोली जेजूची वांगडी खूब खुशाल आमी ह्या सोडयलेल्या भुरग्यांचे जिवीत आमी परगटूंक जाय ह्यो ल्हान ल्हान दयाळी कोडणी करून पूण आमी मनीस म्हणटच आमी पडटल्या काला पडटल्या विसरतल्या ह्या वेळार एजिकेल प्रवादी आमकां बरो संदेश दिता हांवूच म्हज्या मेंढरांक राखतलो कसलें इश्योरन्स आमकां तो राखतलो आमकां हें जिवीत जिवंक आख्या इंडाची सूद करतलो जोडी मोडी शिंपडलेल्या शेड्यांक हांव सोदतलो आमी वेतात चुकतले ते वेळार जेजू आपल्या मोगान आमकां नव्यान हाडटलो मोगाच्या बाबा भयणीनो आमी सोडयलेली मनशां आमचो सरवंडार जेजू खुशालकायेन ही सोडवून आमच्या जिवितांतल्यान परगटुया सगळीं उबी रावया आमचो भावार आमी उच्चारुया म्हणून सत मानता देवाक सोर पोतवेदार बाबाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोजगाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सौम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरी समावलो आंकवार मारिता जल्मलो पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार सोडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला दुयेंतां जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन आमी सोडय जेजून सोडयलेली जेजूची भुरगीं बाबा भयणां हें जिवीत जिवूंक आनी जेजूकूच दुसऱ्या सवे आमी पळोवंक आमकां थोडेच मागण्यांतल्यान कृपा आनी आदार मागुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या मना प्रमाणे शेळ्यांचो सांबाळ करून तांकां बापाचो आदार मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दुयेन आयकून घे आमच्या राजकारब्यांनी देवान तांच्या हातान दिलोलो कारभार देवाचे मांडावळी प्रमाणे करपाक बापा लागीं मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दुयेन आयकून घे पिडेन कोश्टवल्यांनी जेजू सरवंडाराचेर आपलो बावाट फिरावून कोश्टा आडकोळी मदें ख्रिस्ती तत्वांक गोवाय दिवंक आदार मागतना कोरोनाचे पिडेक बोली पडलोल्यांक आनी ताचो इलाज करतल्यांक पेकवणी आनी बोळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दुयेन आयकून घे मिसा
परतून सुरू करूंक जायतो भार घेवन आदार दितल्या आमचे कोऑर्डिनेटिंग टीम, व्हॉलंटियर्स, PPC वांगडी आनी इगोर्जेन वावुरतल्यांक सोमेस्तांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आनी बरी भलायकेन सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासात मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. ह्या वर्सा आमच्या गांवांत सोंपून गेलोल्यांक सासणाचो वैभव मागतना दुकेस फामिलीक बुजवण दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासात मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. बोस स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुतान आमकां सोडयल्ली भुरग्यांचे जिवीत जीव आमकां खुशी आहा आनी ही खुशी थोड्याच मागण्यांतल्यान आमी तुका उगडापी केली. आमकां सदांच तुजे कुरपेन सांबाळ म्हूण कालतेपणी आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दानातोयर वेळार गीत करुया. तुजे आदीन मोगाळ जेजू, C34. Kotkotit karzan saina, vedori kortam tuka. Kotkotit karzan saina, vedori kortam tuka. Kotkotit karzan saima, vedori kortam tuka. Kotkotit karzan saima, vedori kortam tuka. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवून. सर्वेस्पराम आमच्या दोयाळ बापा, पातकांचें बोगसोणें जोडून मनशा कुडाक तुजे वेंगेन हाडली. तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलो. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तुजो पूत सोमेस राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटो म्हूण तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारूया.
आमी ती स्वर्गस्फोराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो निकीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकाच पुताक आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान मागून केलोय सासणाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सोर रचनेचो शांतीची तो निर्मळ बोली कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुडाची सोडवण संपाटली. सगळे रचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एका सासणीक आनी सर्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिले. राज स्वताचे आनी जिविताचे, राज नितीचे, मोगाचे आनी सवस्कायेचे. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेंनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परीन जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रोगोट
पातकांचे बोगसणे मेघच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक खोला. बावाडताचो गूळ परगटोया. Gesù melo, Gesù żywącala, Gesù nowiane tolo. Gesù melo, Gesù żywącala, Gesù nowiane tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार मुखान तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा, एमेरेतस राहुल आमच्या आदल्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान तेय आमच्या भावां भयणीची काकूट कर. तांकां तिगे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक उदी करून गेल्ल्या परबी दिसाक आनी आतां फुड्यान सुपून गेल्यान तांकां सगल्यांक सासणाचें सूख फावो कर. तुजें पडजोडीत मुखामोळ पळोवंक तांकां फावो कर. आम्हा समेस्तांची आमच्या गवळी पिरगो सभेच्या वांगड्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां राख आनी सांबाळ. तांच्या जिवितांत तांकां जाय तें दादोसपण दी. तांच्या घोराब्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक, जाणट्यांक पिडेंत आसलेल्या सभेक आमी मोग दाखोवंक आमकां शिकय. गरजेवंतां सभेक पावूंक आमकां शिकय. आंकवार माये देवाचे माये सांगात तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्म दुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सोबत्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाताक, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen. आमच्या सर्वोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पात्रां भोगोस, आनी
सर्वेस्परा सुरवायत्यांतली आमकां निवाड दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सस्नाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूक आमची काकलूक आमची काकलूक कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूक आमची काकलूक आमची काकलूक कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती आमकां शांती आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटात. शेळीच्या जेवणाक आपोडे आसात ती आमी जोडेकली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशें सांगले तशें आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेक जशें सांगले तशें आमी तुका मेळणार मनशाक शिकोवन भुकेलोल्यांक जेवण
सर्वेस्पर आमच्या बापा सुम्या जेजू क्रिस्ता सोगट्या सर्वांचो राजा आनी सोडवंडान म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता ताच्या दोबाजीक परबे दिसा अमोर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां तेंच जिवीत सासणीक वैभवान स्वर्गी ताच्या राजांत आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमचे इगोर्जेचें ऑफीस फाल्यां आनी ब्रेस्ताराक बंद आसतलें बँक ऑफ बारोडान कळीत करूंक मागलां कोणें तुमचो बँकाचो एकावंट एटीएमाचे कार्ड नंबर वो CVV मागली जाल्यार सांगचें न्हय म्हणून कित्याक 2-3 हॅकिंग जालां केसीस आहात जाता तितले फावटी तुमी मिसाचे भेटेन वांटो घेयात कित्याक तुमी पॅरीस कौन्सिलाचे वांगडी कशी जाय ती जेजूची कृपा घोटाय तुमकां जाय 8 वरांचे मीस आमी सदांच 8 वरांचे मीस आयताराचे सदांच आमी टॅलिकास्ट करता युट्यूबाचेर फेसबूक गोवन न्यूज गोवन रिपोर्टर हांचेर 23 तारखेर 7:30 वरांचेर एमेसियाना इनास फेर्नांडीस पयल्या वर्साचे मीस 25 तारखेर लिबेराता फेर्नांडीस म्हयन्याचे मीस 26 तारखेर मिगेल फेर्नांडीस म्हयन्याचे मीस आमची इग्रोज बंद आसलेली पूण आमचें ऑफीस उक्तें आसलेल्यान इगोर्जेक आदार दिला पीटर आर्कांजो 500 रुपया जुजे एन्सन फेर्नांडीस 11,000 रुपया जेसी नोरोना 5,000 रुपया ग्लॅडविन फेर्नांडीस 5,000 रुपया एक बरो देखणार 10,000 रुपया डेनिस फिग्रेडो आनी सिबल फेर्नांडीस 6,000 रुपया बुसा आतां हो दिनवासणेचो वेळ पयले सुवातेर आमच्या पवित्रीत्वेक आमी दिनवासता कित्याक सगळी कृपा आमकां फावो केली हे नवेन बरे भाशेन फुडें व्हरून मिसाची परबेच्या मिसाची मांडावळ करूंक तशेंच आमी सायबिणीक जाय तो मान दिलो आनी तिची विनवणी आमी सोदली तिणें आमकां सांगात दिलो आमची शाबासकी आमच्या दोगूय पातकुरांक फादर आगोस्तीन आनी फादर लॉरेन बारी वावुरतात हाताक हात घालून हे सगळे नवेन आनी वचचें जाल्यार 2 दिसाक मिसाची मांडावळ बरे भाशेन जावं बारी ते वावुरतात आमच्या डॉनबॉस्कोच्या कम्युनिटीज ते आमचे खातीर मागवत आसात आमचे मदें फादर सिमो आहा आनी आमकां खूब खुशालकाय भोगली आमच्या सिस्टरी तिनूय सोस्तीच्या सिस्टरी आमचे खातीर ती मागतात आनी सेवा दितात फाब्रिकाची समिती दोन्ही कोफ्रारियाच्या समितीच्या वांगड्यांक आनी तांचे समिती गवडीक फिरगो सभेच्या वांगड्यांक तुमी जावन आसात आमची गोठाय जाय तो वावर तुमी करतात पूण जेजूचेर आमी पातयुया जेजू आमकां आपल्या आदारांनी कुर्तेन दवरतलोच म्हूण आनी हो जेजूचो वावर आमी फुडें व्हरत रावया आमचे वॉलंटियर्स जाय ते वावुरतात सकाळचे सकाळी येवन दर मिसाचेर बेगीनूच येवन आपली सेवा दिव जेजू तुमचेर आनी तांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलोच देव बरें करूं आमचे कॉर्डिनेटींग कमिटी आनी कोर कमिटी ही सगळी मांडावळ कोण भाशेन करया कितें करया गवळी फिरगो सभेच्या वांगड्या लागीं विचार पासार केले उपरांत कॉर्डिनेटींग कमिटी लागीं विचार केले उपरांत ही सगळी मांडावळ आमी केल्या देव बरें करूं कोर कमिटी आनी कोर कॉर्डिनेटींग कमिटी मिसान सकाळीं सांजे सकाळीं दोनूय मिसान सांजे वेळार वाजोवन केल्ल्यांक आमचें देव बरें करूं टॅलिकास्ट करूंक आदार दिला आमच्या आल्फ्रेडान तशेंच GCTV गोवन रिपोर्टर यूट्यूब आनी फेसबुकाचेर घालून जाय तो वावुरलो तो
आनी अमकेच सारकी आपली तकली उजार करून इतमत उजार करून जायत्या जाणांक ही नव्यानांत वांटो घेवंक आदार जाता. आमच्या चर्च सेक्रेटरी मारियानी हे दिसांक जायतो वावर भार पडलो. जुजे आमचो जुजे जरूय सिमिटेरीची ताका जबाबदारी आहा, पूण ह्या दिसांनी ह्या दोनूय म्हयने भार घेवन ताणें ही सगळी इगोजीची सेवा केली. आमच्या तरणाट्यांनी बँड तयार केली आनी आतां आमी ल्हान पुरसांव काडटा जेन्ना ते वाजयतले. आमची शाबासकी तांकां आनी देव बरें करूं. सगल्यांक तुमकां खुशालकायेन आमच्या पात्रोनाचे परबेची परबी आमी तुमकां दिता आनी जेजू आमचेर आपलो आशिर्वाद घालतलोच म्हूण आमची खात्री. ही परबी तुमच्या घरांत आसलेल्या वांगड्यांक पाठोवची. जे पडदेसांत आहात तांकांय आमी आमच्या पात्रोनाचे परबेची परबी पाठयल्यान म्हूण तांकां कळुया. God is good all the time. All the time God is good. Jesus' power, super power. Satan's power, zero power. उभी राहूया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. सोरपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे फुडली मांडावळ आमी तुमकां सांगतली. बसुया. फाटल्या दिसांत हांव 2 म्हयने थावन आज पासून पादवीकारांक सगल्यांक देव बरें करूं म्हणलां. पूण खेरीत भाशेन आमची आत्मीक तयारी करूंक जाता ते भाशेन मिडिया वरवीं सगल्या लोकांक आमची इगोर्जेन तावन मीस पावोवंक जाय तो वावुरला. ह्या दिसांनी लेगून नोवेनांनीक वांटो घेवचे खातीर जायती हेर मांडावळ पादवीकारान केल्या. सगल्याच्या नांवान खेरीत भाशेन म्हज्या नांवान फादर लॉरेन्स, फादर सायमन आसा आनी सगल्या पिरगोसकाराच्या नांवान पादवीकाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान ताका जायती भलायकी दिवंक आमचें मागणें. त्याच बरोबर पादवीकारान बरयल्लें आसा तरी चुकला आसतलो. नोवेना दिसांनी सकाळीं 2 मिसां जातालीं, सांजचें मीस जातालें. रॉनी, सॅबी आनी सेल्वीन आनी ताचे बरोबर हेरांनी कोयराची मांडावळ करूंक आनी आयच्या दिसाय बरीत बरीत वाजोवन भावार्थान बरवशान आनी मोगान मिसांत वांटो घेवंक आमकां आदार दिलो. देखून आमचे दिनवास तांकां. आतां आमी चारूय याज्ञीक धाकटेशें पुरसांव काडटले. तुमी हांगासरूच भावार्थान उबे रावन वांटो घेवचो. उपरांत जेजूचे मर्ती वयल्यान आशिर्वाद दितले आनी उपरांत आमी कोमऱ्या वांटतले. देव बरें करूं.
Soy Jesu amcaraya, Jesu amcaraya. Soy Jesu amcaraya, Jesu amcaraya. Ami ektai salyam, zobe bazar vornu, vornu molyam, Jesu amcaraya. Zoy Jesu amcaraya, Jesu amcaraya. Zoy Jesu amcaraya, Jesu amcaraya. Gorvancha godyancho moloy, halto burgo zaloy. Gorva राखण्या दिवी बोळी, तू आमचो देव आमचो दोनी. Soy Jesu amcaraya, Jesu amcaraya. Soy Jesu amcaraya, Jesu amcaraya. Ami ektai salyam, zobe bazar vornu, vornu molyam, Jesu amcaraya. Soy Jesu amcaraya, Jesu amcaraya. Soy Jesu amcaraya, Jesu amcaraya. दुनियाच्या नावान आमचो आदार, जाणेन स्वर्ग आनी संसार रचला. प्रार्थुया. सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या पुताक संसाराचो सोडवणदार आनी राजा तुवें केलोय, आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलोली सगळी रचना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरोंतरी तुका वाखाणूक पावूं म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. दिवी घालुया आनी तुमचे सगळे आवंडे आमच्या सरोंडरा पात्रोनाच्या हातान घालुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पोदवेदार, देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. Amen. बसूया.
बेगून सोण्याचे संबंध सोडून दुस्मान कायो सोगडी सोपून शांती समाजात पसरावून जेजू सोडवणारा उर्बा गोटाय तुमी म्हाका 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 साथी काती सोडून दिवून आमचे मदें एक जार बांदून हेराय धर्मांच्या मनशा कडेन संवाद संधान जोडून घेवून जेजू सोडवणारा उर्बा गोटाय तुमी म्हाका 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 Chiktun ramu, du zogowaj, ave